राजधानी पणजेची अवतिकाय सद्याक युक्रेनाचे युद्ध भुंयेवरवीं जावन रावल्या। पळय थंय रस्ते फोडून दवरल्यात। स्मार्ट सिटी तशेंच G20 परिशदेक लागून हातीन घेतिल्लीं कामां लोकांक खातीर कटकटीची जावन रावल्यात। फाटले 4 दीस जाल्यार पर्वरीस सावन बांबोळे आनी मिरामार सावन रायबंदर मेरेन येरादारीची गजमड्डी जाल्ली दिश्टी पडटा। G20 परिशदेक लागून फोडून दवरिल्ले रस्ते दुरुस्त करपाक घेतिल्ल्यान पणजेन सगळीच कडेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो दिश्टी पडटात। येरादारी आडकून पडिल्ल्यान वरांची वरां लोकांक ट्रॅफिकान रावचें पडटा। ताका लागून कामाक येवपी कर्मचारी आनी शाळांनी वचपी विद्यार्थ्यांकूय कळाव जाता। कसलेंच नियोजन करिनासतना काम हातीन घेतिल्ल्यान लोक बरेच तिडकल्यात। There's a major traffic jam which is affecting not only from the city and coming to the city because of all this work. It should have had a time-bound completion. It is really affecting all strata, especially the school children. Not only they are absorbing the dust, but also they're getting late to school. They are getting stuck in various circumstances here, which should have been looked into. I mean, this is quite pathetic the way it is. Time-bound. Should have been planned in time bound. All this should have been taken into consideration. Yeah. By the ones who are planning all this, should have taken all this into consideration and worked out how it is. This is how it is in other places, maybe other countries. But I'm surprised here, like it is gone in such a haywire. एक काम आता करूंक जाय रातचे बाकी करूंक जाय दिसाचे आतां आमकां कोण कामाक वयता कोण स्कुलाची भुरगीं आसता कोण एग्जामी चलता आनी कितले त्रास जाता आमकां हिंगा हें जावंक पडना आमकां हें सोल्युशन तेणी काडूंक जाय रातचे बापूर काम करून काडूंक जाय केन्ना हॉलिडे आसता उद्यान करूंक जाय काल बरें आहलें गुडी पाडवो आहलो केन्ना बरें आहा नको पूण आतां आयज कितें पळय